वाड्या लेक आमचो इगोर्जेचो जागो फाब्रिकाचो आमचे बागेवन सांत आंद्रेच्या आणि आमकां खूब आनंद भोगता की सरकारान म्हणजे आमच्या म्युनिसिपालिटीन हाचे उद्देशी जी सुद्धा उद्देशी ती तो जागो एके भाशेन ब्युटिफाय केला, जागो एकदम सुंदर केला आणि आमचो लोकल एमएलए दाबोलचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो मोविन गुडिनो आणि आतांचो आमदार पंचायतीचो ताणें बी खूब वावर केला आणि ताचे वस्तुंगी हो वावर एकदम बरो जावन ती लेक एकदम ब्युटिफाय जाल्या आणि सगळ्यांक बरे लोकांक बरें पडपाक जाता। जावं एक वॉकिंग ट्रॅक तयार जालो, जावं एक एम्पिथिएटर तयार जालो आणि अशें लोकांक बरेपण जावपा सारकें जालां। म्हणटच हातून तो जागो इगोर्जेचो हातून कोणाचोच दुबाव ना आणि आमी म्युनिसिपालिटीक न्हय म्हणटा विकूंक ना, न्हय म्हणटा ताणें लीज एग्रीमेंट बा तशें कांयच करूंक ना। बघो फकत आमी रिक्वेस्ट केल्ले आणि तें ताणें मानून घेतलां आणि तें केलां। आतां तें मानून ताणें बरें ब्युटिफाय केला म्हणटच आमी रावता ते आमी ताचो बरे भशेन सांबाळ करूंक आणि आमी जबाबदारी घेता ती फाब्रिका इगोर्जेची तो जागो बरो नितोळ सांबाळूंक, सुरक्षीत सांबाळूंक आणि लोकांक पब्लीक यूज जावपा सारको बरेपणाक म्हणटा सगळें कितें जाय पळय तें आमी कोत्तले। वाडेम लेक जी आसा ही चर्चीची प्रॉपर्टी जावन आहा। दे हॅव गिवन अस एनओसी टू ब्युटिफाय इट। आनीक हे पळय तूं सांगता म्हाका व्यवहार हे ते इट इज अ प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस। सो वॉट एवर दे हॅव डन दे मस्ट हॅव डन एज पर द लॉ। तशें हें कांय ना। इवन ते ब्युटिफाय पसून केला जाल्यार एक प्रोसिजर करून केल्लो आसा। But will the Wadem Lake will be handed over to the church property? अजून पर्यंत आमकां हँडओवर जालें ना। आमकां हँडओवर जाली म्हणटरी मागीर आमी कावन्सील डिसायड करतले। वील सीट विथ दोज ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी आनीक मागीर डिसायड जातलें। And will be public restricted for certain periods from the church? Public will be not restricted. Because once you are handing over to church. आमी खंय म्हणला? आमी म्हणना न्ही। आमकांच हँडओवर जावना न्ही अजून। Because they are. So I can't talk. See, हांव एक रिस्पॉन्सिबल चॅरार बसलो आसा। लोक म्हाजे फुड्यान जायते सजेशन्स घेवन येतले। अशें आयले म्हणटरी अशें न्ही की हांव डिसिजन घेवपाक शकता। इफ आय वॉन्ट टू टेक एनी डिसिजन आय हॅव टू टेक माय कावन्सील इन टू डिसिजन। मागीर त्या प्रॉपर्टीचे ओनर्स कोण आसा तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक आनी हें सगळें करून जाल्यार करपाक शकता। पूण लास्ट टायम पळय हांव कितें उलयलां म्हाजे व्यूज आहा ते मिसअंडरस्टँड जाल्ले आहा पब्लीक। इट इज नॉट लायक दॅट। आय हॅव नॉट सेड दॅट आय एम गोइंग टू पूट एनी आयडल ओवर देर। म्हाजें काम कितें, म्हाजें लोकांचें काम आयकपाचें आनी मागीर तें प्लेस करपाचें आनी मिटींग करपाची सगळ्यांक बरोबर।